अशें कितें सारकी कोत्रसाण तुमची आनीक बाबू कवळेकराची किंवा सावित्री कवळेकराची की तुमकां दिसलें की इलेक्शन सोंपतकीरच फार मारया म्हण डायरेक्ट? नो, वास्तवीक ते चिंतून किंवा प्लॅन्ड अशें न्ही. इट वॉज अ कॅज्युअल स्टेटमेंट जे म्हणजे हांव मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन भायर येता आसतना कांय रिपोर्टरांनी म्हाका प्रश्न विचारिल्लो. विशय तो मोकळो जाल्लो आसा. वास्तवीक म्हाका परत तातूंत भितर कांय फ्युअलिंग करपाचें ना. पक्षान भितर आसतना जायते तरेचे लोक आसतात आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप ही आमकां शिकवण आसा. म्हणजे म्हजो प्रश्न केल्लो तो तांणी वेगळो आनी वेगळ्या अर्थान ताज्यो हेडलायन्स जाल्यो. हांवें अशें केन्ना म्हणलें ना की बाबू कवळेकरान पक्षाच्या विरोधी काम केलां म्हणून. तुम्ही काढून पळयात. तुमचो उद्देश कितें आशिल्लो? ना, उद्देश न्ही. ताणें म्हाका विचारिल्लें की 6,500 सावित्री कवळेकरांची मतां ही ट्रान्सफर सांग्यार भितर जाल्ली आसात. हांवें तें डिनाय केल्लें आसा की तशें जालें ना. कारण सावित्री कवळेकरा बरोबर जी फ्रंटलायन टीम आशिल्ली ती वास्तवीक काँग्रेसी खातीर काम करताली. हांवें सावित्री कवळेकरांनी काम केलें ना म्हणलें ना. हांवें इतको स्टेटमेंट म्हजो क्लियर आसा. तांची टीम जी आशिल्ली जी फाटले विधानसभे निवडणुकीन भितर तांचे बरोबर फ्रंटलायनीन कोर म्हणून भोंवताले, इतकेंच. म्हाका जितलें खबर आसा तितलें कुंकळे मतदारसंघाचे प्रभारी आशिल्ले बाबू कवळेकर आनीक लास्ट 15 दीस आमी पळयलां ह्या इलेक्शनाक तरी की तुमी कुंकळे तुमी सांगले तशें दीस रात आशिल्ले. केप्यांक भितर विरोधी आमदार आसा. त्या आमदाराच्या हातून भितर जर प्रभावीपणान काम करतलो जर जाय जाल्यार सिंगल कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवन बाबून मुखार वचचें म्हाका खबर ना. पूण कित्याक लागून म्हाका लॉजिकली म्हणटात. हांव लॉजिकली म्हणटा की त्या जाग्याचेर आमकां चड फोकस करपाक जाय आशिल्लो म्हणून पक्षान तांकां एक्सक्लुझीव कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्ली, कळ्ळें न्ही. आनी म्हाका त्या जाग्यार तांचे जे गॅप जाता ते भरपा खातीर म्हाका कुंकळीचो आनी कुंकळी भितर अनेक फॅक्टरी आसात. कारण म्हजे सगळे लागेबंदी आसात. जेन्ना इलेक्शना दिसी निलेश बाब काब्राल उलयले चर्चीचो फॅक्टर, तुमकां ह्या फॅक्टराचो त्रास जालो? कांय प्रमाणान त्रास जाल्लो, कळ्ळें न्ही. बट आय डोंट से दॅट कोण अशें करता. प्रत्येक जण आपापल्या परीन काम करतलो, कळ्ळें न्ही. आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन अ पर्टिक्युलर सेक्शन दॅट दे हॅव नॉट वोटेड ऑर खंयचे धर्मगुरू कोणाचेर उलयला. आमकां ते कॉमेंट करपाची गरज ना. बिकॉज एज इट इज आय एम टार्गेटेड फॉर ऑल दीस, सो आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी कॉमेंट ऑन दॅट. थोडेफार प्रमाणान जाता हातून भितर. जालें इलेक्शन जालें. वॉट इज युअर रियलिस्टीक असेसमेंट? हांव ती कितेंय जाली. तुमी म्हणलें की खंय तरी म्हणजे 66 बरे प्रमाणान लोक भायर सरले अशें जालें जर जाय जाल्यार इट कॅन कम डावन टू अनदर 20,000 लेस. डेफिनेटली इट वूड नॉट गो लोवर दॅन 30,000 लीड.